नमस्कार. गोमंतक टीव्हीच्या साष्टीकार या कार्यावळीत तुमका परत एकदा येवकार. आज परत आम्ही त्याच विशयाचेर येतात. कारण जावपी पोल्युशन आणि ह्यो आमच्यो ज्यो लोकसंस्था आसात त्यो सिरियस आसात काय ना हो एक मोठो प्रश्न आसा. कारण काल जो आमचो बायोमिथिनेशन प्लांट जो हांगा चालू आसा आमच्या एसटीबीडे मार्केटात त्या प्लांटाचे आता बाबत पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान म्युनिसिपालिटीक क्लोजर नोटीस काडल्या. तातूंत भितर एक म्हणला की जी स्लरी आसा चिखलाचो आहा ती म्युनिसिपालिटी डायरेक्ट शेताक सोडटा म्हणून. ताका लागून हातूंतलो सगळ्याकय मोठो हे म्हणटा की हो प्लांट करता आसतना खंयचोय प्लांट सुरू करता आसतना आमचे तो सुरू करपा खातीर परवानगी घेवची पडटा. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कन्सेंट टू ऑपरेट घेवची पडटा. हो कन्सेंट टू ऑपरेट सुद्दां ह्या प्लांटाक घेतिल्लो ना. हाजो अर्थ असो जाता की ज्यो आमच्यो लोकसंस्था आसात हे आसात तांणी खरें लोकांचें हित पळोवपाचें. त्यो लोकसंस्था बसून जशे कमर्शियल आमचे हॉटेलां कांय घेनासतना कांय परमिशन नासतना प्लांट चलतात तशे लेवलाचेर पाविल्ले आसात. कितें म्हणटलो तो? एक तर तो प्लांट आतां हें घेनासतना सगळे ते ऑपरेटराक कोण कंपनी दिला ताजे फायद्या खातीर घेतलो आसतलो अशें दिसून येता. हें मेन आसतलें. ना जाल्यार तांणी ताजें परमिशन घेवपाक जाय आशिल्लें आनी तें करपाक म्हणजे टोटल तुवें लिगली जो प्रोसेस आसा तो करपाक जाय आसलो. हय आनी दॅट इज बेजीक. आतां तुमीच जर अशें वायलेट करतात जाल्यार लोक कितें करतले? आवो जेवो तुम्हारा असली परिस्थिती जाली. आतां एक तर ताका हें नासतलें तो फीट जायनासतलो नॉर्मा भितर कोण तो करपी आसा तो फीट जायना ना ताका कितें तरी लो पोल आसतलो म्हणून ताणें तो घेनासतना तें चलयत आशिल्लें. आतां जेन्ना ते मिनिस्टरान हें केलें जाल्यार तेन्ना कळून आयलें ना जाल्यार हें म्हणटालें ना हें जालां तें जालां अशें ताटून माटून बंद पडला हें जालां म्हणजे ताका कांयच परमिशनच ना आनी तुमी तो चलयतात म्युनिसिपालिटी म्हणून म्युनिसिपालिटीची आनी एक लज काडपाची ही परिस्थिती आहे. आनीक अशी जर परिस्थिती आसा की हायकोर्टान आतां जे लायसन्स बंद केल्यात हे जर अशेंच चालू उरले जाल्यार लायसन्स करपाक दितले काय म्हणून हायकोर्ट ना लायसन काडून दिवपाचें सोडून दी. मडगांव म्युनिसिपालिटीन आनी एक हें केल्लें आसा की आतां ते ऑक्युपन्सी सुद्दां दिनात. हय ऑक्युपन्सी दिल्या कारणान खूब जाणांले मातसो मुगेलोच आसा हांवें जर खंय बूक केल्लो आसा बिल्डींग रेडी आसा सगळे बिल्डरा वटेच्यान सगळें रेडी आसा ऑक्युपन्सी मेळना. म्हाका हांगा भाडेंय दिवपा पडटा आनी थंय बँकेचो हप्तोय भरचो पडटा अशी परिस्थिती आसा. म्हणजे अशे लोक थोडे फोंडा पडिल्ले आसा ह्या परिस्थिती भितर. काल आनी एक गजाल जाली ती जे कोयर उडयलो आमचो सोण्णा आनीक हे ते हांगा बाणावलेचे ते हातूंत पडले रोड फिलिंगाक म्हणटात ते कितें बाणावली पंचायतीन काल एक हे आपयली बसका आपयली आनी त्या बसकेक मडगांव पालिकेन येवन आपली भुमिका मांडची अशी तांची इच्छा आशिल्ली. आनी लास्ट मुमेंटाक मडगांव म्युनिसिपालिटीचे आनी सांगलें की आमी येवपाक पावनात म्हणून. सो ताका लागून थंय सामको व्हडलो बोवाळय जालो. आनीक तांणी हें केलें की आमी आतां म्युनिसिपालिटीक फायन मारतले म्हणून अशें ठराव घेतलो. हे एकंदरच पळयल्यार हे जे खरे कन्सर्न जे इश्यूज आसात जे लोकांच्या जिवन मरणा कडेन जुळिल्ले आसात त्या विशीं हे आमचे जे लोकप्रतिनिधी आसात तांकां व्हडलेशें पडून गेलें ना अशें दिसता. इतली तेजे भशेन लायटली आन्सर दितात आनी खंय पडून गेलें ना. आतां कालची मिटिंगेक CEO चेअरपर्सनाक आपयली तांणी लास्ट मुमेंटाक ताका सांगलें आमकां पणजी काम पडलें सो थंय आपूण थंय वचचें पडलें सो आपूण येवपाक पावना. मागीर हे जर इश्यूक तुमकां खरो सिरियसनेस चेअरपर्सन जर ना जाल्यार CEO आशिल्लो कोणी एमई आसा तुगेलो इंजिनियर आसा कोणाक एक रिप्रेझेंटेटिव्ह धाडपाचो कितें आसा एक वेळ कितें जाता तुका पयर विचार म्हणटा ही हाज्या सगळ्यो व्हडली लज ना म्हण एक पंचायत सायडीच तुका आपयता म्हण म्युनिसिपालिटीक आपयता हाज्या व्हडली लज ना म्हण एक वेळ लजेन बिजेन गेलें नासतलें अशें आसपाक शकता. आनी नाजाल्यार तें फाल्यां वाडपा नाका आतां ताणें काडपाक स्टार्ट केला काडटा म्हणटा ते सेग्रिगेट करून हाडटा म्हणटा थंयच्यान पयलीं घालप म्हणटाले ती चूक थंय घालपाक पयशे काडपाक पयशे आनी ते सेग्रिगेशना लेबर आनी पयशे वयल्यान कळ्ळें तुका. हेंच जर हांगा सेग्रिगेट केलें जाल्यार कांय जायनाशिल्लें न्ही ते ट्रान्सपोर्टाचे तर पयशे उरता आशिल्ले. ना हाजी म्हजे कोतान हाजी हे जे कितें चल्लां तें म्हाका दिसता हायकोर्ट ते न्यूज वाचतात आसतल्यो. बरोबर न्यूज म्हाका दिसता हायकोर्टान ह्याय हाजी एक गंभीर दखल घेवपाक जाय आनी हांकां मातशें कितें कशें चलोवचें हें मातशें शिकोवपाक अशें गरज पडले काय दिसता म्हाका. हायकोर्टाची बडी मारली शिवाय ते काय जागे जायनात कशेंच. कारण अजुनूय जर तुमचे कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बंद करूनय जर तुमकां सिरियसनेस येना
जाल्यार आजींतले म्हाका दिसता दाट कातेचे आनी कोण नासताले ना 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 कोण ना कोण ना आनी आयची तुवें परिस्थिती पयली ते आडसरकार आडसरकार आयले तातूंत भितर ते म्हणटा कितें आमकां धंदो करपाक दिया आनी चेअरपर्सनान सांगलें की आपल्याचेर आरोप प्रत्यारोप खूब जातात खूब मेन म्हणजे म्हाका तांकां बंद केला सद्याक बंद केल्या तांकां तरी थोडे कडेन चलता सगळे कडेन बंद केलें ना खुबशे जागे आसा थंय चलता आडसरां गाडयांचेर सुद्दां आडसर आसा विकपाक मेळटा तातूंत भितर ते म्हणटा कितें आमकां दियात ते म्हणटा आमी आमचो कचरो खंयच सिटीक उडयनात डिस्पोज जाता आतां सिटीक उडयता तो कचरो आडसर खूब कडेन भोंवलो जाल्यार तुका कळटलें आनी लोक सोशल मिडिया वयले फोटोय घालतात वेगवेगळ्या ग्रुपांनी फोटो येतात ती खंयच्यान येता तर ते उडयना पूण तांचो आनी एक दावो आहा की येतात ते सगळे कर्नाटकांतले आडसर म्हणून आडसर आनी सगळे आडसर विकपा येता ती कर्नाटकाचीच चडशी आडसरां हांगा चुकून एक कोण दोग जाण गोंयकार आसा बाकी कर्नाटकाची आडसरां कट्ट्यो ऑटोमॅटीक कट्ट्यो आतां तुमी जर डिस्पोज करता जाल्यार कट्ट्यो त्यो शेल आसा त्यो कशें तयार जाता सिटी भितर सो चेअरपर्सनान आतां ताचेर एक बरी तकली काडल्या की 2 कमिटी फॉर्म करया खंय तांची आमची ते खंय डिस्पोज करता जेन्ना आमकां सॅटिस्फॅक्टरी उत्तर मेळटलें की तांणी समज दाखयलें आमी हांगा वचून घालतात हांगा व्हरून हें करतात तो रेडी आसा जाल्यार म्हणटा आमी तांकां विकपाक दितले हाजो सल तो चेअरपर्सन दुसऱ्या उतरान सांगता की इतले ते हे चलताले आनी हे उडोवपाक हे डिस्पोज करपा खातीर आमचे कडेन कांय नाशिल्लें हे मान्य करता तो मान्य करपा न्ही मान्य करचें पडलें तांकां कळ्ळें तुका मान्य करपा आनी मान्य उडोवपा कांय नाशिल्लें हाजेर विचार ताणें करपा जाय आशिल्लो हेच चेअरपर्सनानच न्ही हय बाकीचे चेअरपर्सन पयलीं आसा हांव कोणी अमकेच अशें म्हणना जे कोण जे ते कदलाचेर आसात ते हय आसा आनी ते कितें आतां एकू टर्माचे कावन्सिलर न्ही हाजे बरे एक्सपिरियन्स कावन्सिलर आसा ताणें तो विचार करपा जाय आशिल्लो फाटल्या हातूंत की बाबा अशें वाडटा आतां अशें म्हणून कोता येना की ना मडगांव एज अ सिटी आमकां जागोच ना तशें म्हणून कोता येना न्ही मडगांव एज अ सिटी म्हणल्यार बाकी जें आसा न्ही तातूंत भितर ताचेर विचार करपाक जाय तशेंच आनी एक इश्यू आसा हातूंत भितर चिकन वेस्ट तोय काडला आमचे दामून काडलो चिकन वेस्ट हांगा भायले हे उडयतात एक्चुली दीस इज अ व्हेरी सिरियस इश्यू चिकन वेस्ट म्हणटा तो चिकन वेस्ट आनी बाकीची जी वेस्ट आसा आतां तूं जर नवे हायवेर जर गेलो न्ही नव्या हायवेर आल्लेम टाटा तो हायवे आसा तो सामको नवे जाता थंय दोनी सायडीच्यान शेतांत चिकन वेस्ट उडयतात थंयच्यान गेले जाल्यार तुका मागीर असो वास येता की आनी जायना त्या सायडीच्यान जी न्यू हायवे बांदले वेस्टर्न हायवे थंय बी चिकन वेस्ट डंप करतात शेतांनी म्हणजे आमचे कडेन तेंय करपा ना आतां हो फूल मडगांव मुन्सिपाल्टीचो चिकन वेस्ट आसा न्ही गांवांनी जी आसा पळय ही चिकन वेस्ट ती कलेक्शन जायना आनी खुबदां अशें करून बाणावले पंचायतीन खूब जाणांक चिकन वेस्ट डंप करतना धरल्यात जे कोलवा हें चलयतात जावं आनी कडेन चलतात चिकन वेस्ट एक सिरियस इश्यू आसा हो डील करपाक जाय दवरले आमचे एक स्कूल आसा थंय हाडून चिकन वेस्ट उडयतात थंय कचरो जाला गौरंग हाजेर म्हाका दिसता एक आतां गव्हर्मेंटानूच एक पॉलिसी डिसिजन घेवचें पडटलें की पंचायतीचो कचरो कसो ट्रीट करपाचो कारण म्युनिसिपालिटीक डे टू डे आमचो कचरो उचलतात हें करतात ट्रीट जायनाका तरी आसा उचलून एक कडेन हाडून दवरतात तरी बरोबर आमचे साश्टीक भितर चडांत सगळ्याकाय चड हे आसात पंचायती 33 पंचायती आसात म्हणजे 33 पंचायतीक ते म्हणटात तुमचें वेवस्थापन तुमी करात म्हणटात तुमी करात म्हणल्यार अशें जावचें ना एक सेंट्रली लोकेटेड गव्हर्मेंटान हातूंत इंटरव्यून जावन आतां एक कितें तरी तोडगो काडचो पडटलो जे एक सगळे काडून एक एजन्सी नेमून खंय तरी हे आतां 2 कडेन प्लांट आसात थंय किंवा आनी एक 3रो प्लांट घालून ह्या हाजेर एक कायमस्वरुपी सोल्युशन काडचें पडटलें लास्ट टायमूय सांगिल्लें आसा साश्टी हो गोंयचो 8 मतदारसंघाचो सगळ्यांत व्हडलो म्हाका दिसता तालुको असो डेन्सली पॉप्युलेटेड आनी 33 पंचायती भितर पंचायती आसात 2 म्युनिसिपालिटी आसात सगळ्यांत चड मेगा प्रोजेक्ट आसा सगळ्यांत चड पॉप्युलेशनय साश्टीक आसा दिसता सो हाका एक्चुली हांगचे लोक प्रतिनिधींनी एकठांय बसून एक पयलीं विचार करपाक दिसलो हांगा एक सेंट्रल आमकां प्लांट जाय म्हणून अशेंच की मडगांवाकच बिल्डींग आसात फातोड्डाक बिल्डींग आसा अशें न्ही नावेलीक बिल्डींग जाल्ली आसा सगळ्याक बिल्डींग वाडटात सगळ्याक प्रोजेक्ट येतात कोलवा आयल्या बाणावले आयल्या वार्का आयल्या सो आमकां एक सेंटर आनी त्या भायर सगळ्यांची व्हडली लांबची लांब किनारपट्टी आसा तो कचरो वता तो वेगळो ते टुरिजम डिपार्टमेंट आपलो कलेक्ट ते वेगळे इतलें आसून आनी हॉटेलांय साश्टीक सगळ्यांत चड आसात 5 स्टार हॉटेलां प्लस स्टार हॉटेलां ही साश्टीक चड आसात सो हांगा एक एक्चुली कचरा प्लांट ओन्ली फॉर साश्टी जाय आशिल्लो मुखारली गरज लक्षांत दवरून वाज पर्यंत जालें ना पूण आतां तरी बी टायम अजून टायम हॉटेलाक ना हॉटेलाचें हांव म्हणना तुका हॉटेलाचें म्हणना हॉटेल आसा नंबर सांगलो तुका फकत एक पूण हॉटेलाचे गार्बेज ट्रीट करपाक तांचे कडेन आसा तांचो प्रत्येकालो भितर उरता सो पूण हांगा जो पॉप्युलेशन आसा आमचे मेगा प्रोजेक्ट सगळे आसा ते साश्टीकच चड आसा हावजींग प्रोजेक्टूय साश्टीक आसा चड
कळ्ळें तुका कितें व्हडली म्हणजे हांगा एक सेंट्रल मुखाल्लो विचार करून फुडली एक 25 वर्सांचो विचार 50 वर्सांचो सगळ्यात चड रेव्हेन्यू म्हाका दिसता साश्टींतल्यानच विचार आसतलो. हांगा एक गार्बेज प्लांट फकत साश्टी खातीर जाय आशिल्लो तो आतां ताजेर कितें तरी स्टेप घेवपा पडटली. आनीक आज सुरावले एक प्रॉब्लेम जाला ते म्हणटात की तुमचो मडगांवचे नुस्त्या मार्केटाचे जो हे नालो आसा रस्त्याचो ते उदक शेताक भितर हें करता आनी ते आमी पयर कुंकळ्ळेचे हातूंत पळयल्यार सेम थंय प्रॉब्लेम जाला म्हणटात ते की ते पयलीं उदक लोक पिताले म्हणटात ते आतां गोरवां पसून पिनात म्हणटात. बरोबर. सो सुरावले कितें जालां तांचें एक शेत आसा आनी ते पयलीं 2 टायमार रोयताले. आतां म्हणटा ते पावसां रोवपाक मेळना कित्याक ते उदक भरता आनी हें जाता. आतां थंय जालें कितें मेन म्हणजे 3-4 जे नाल्लां आसा उदक व्हरपाचें ते नाल्लांतल्यान सिवेज येता. ही नॉर्थ जशी ट्रंक जाली म्हणटकीर ती मातशी कमी जातली. ती कमी जातली पूण ती सद्या चालू आसा आनी आतां थंय न्ही ते WRDन तो गेट घाल्ली ताका लागून तें उदक बल्लां थंय फुगोवन उरपाचें तें मागीर प्युरिफिकेशन जातलें. ते एक थोडे दीस वतले कित्याक तो फूल सेटअप जावपा जाय न्ही ऑक्सिजन सकयल रिजेनरेट करपाचें तें उदक तें टायम आसा पूण तें उदक भरिल्ल्या कारणान तांच्या शेतांक हें उदक पाजरता. तांच्या शेतांक तें उदक पाजरिल्ल्या कारणान तांकां वास मारता तांच्या पांयाक त्रास जाता तांकां म्हणजे ते शेतां वचपाक मेळना. ते अशें सांगतात हें की तें उदक जर एकदां गेलें जाल्यार गोरवां सुद्दां ते तण खायना म्हणटा तांची वासाक लागून आनी हें नुस्तें पळय तें उरिल्ल्या कारणान नुस्तें सुद्दां मेलां. सो हे जर सगळेच जर पळयले जाल्यार आमच्यान एक म्हणपाक जाता की साश्ट आसता ती साश्टी तालुका आसता एक कचऱ्याचो जो बॉम्ब आसा ताजेर बशिल्लो आसा गार्बेज बॉम्ब आनी हे आमगेले सगळे पोल्युशनाचे हाजेर. आनीक हाजेर जर आतांच जर गंभीरतायेन तूं म्हणटा तशें 8 आमदारांनी बसून गंभीरतायेन विचार करून जर तोडगो काडलो ना जाल्यार ही स्थिती हाताभायर वचपाचें कारण साश्टी वाडत आसा लोक वाडत आसतात. सो हाजेर कितें तरी आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान आमी इतले सतत मांडटात आनी आमकां 2-3 कडेन हेंय मेळ्ळा कितें सामकें हॅमर करत रावतकीर मागीर उपायय जाल्यात थोडे. सो तीच आमी एक आशावादी एक सूर धरून आमी हें करया की हेय आमची आतां ही चर्चा चल्ल्या ती आमचे जे कोण लोकप्रतिनिधी आसता ते आयकतले आनी ते एक हो साश्टींतलो जो सगळ्याकाय व्हडलो प्रॉब्लेम आसा ताजेर तोडगो काडपाक विचार करतले अशें आस्त आमी बाळगुया. आनीक सद्याक आमी ही आमची चर्चा हाजेरच इतलेंच